राज्यात भटक्या गोरवांचे प्रश्न तडीक लागपाचे नाव घेना। दिसपट्टे ह्या भटक्या गोरवांचो गाडयांचो धक्को बशिल्ल्यान जीव वता। शेनवारा रातीकडेन मडगांवच्या कालकोंडा वाठारात एका गाडयेन गायेक धक्को दिल्ल्यान तिका आत्ताक मरण आयलें। ह्या महामार्गार दिसपट्टी अवजड वाहनां घोळटा, पूण ह्या रस्त्यार एक लेगीत स्पीड ब्रेकर ना। मडगांवची नगरपालिका कांयच कामाची ना असो आरोप थळाव्यांनी केला। त्या भायर अवजड वाहनाचेर कितें तरी सरकारान उपाय काडचो आनी हे अपघात टाळचे अशें थळाव्यांनी मागला। पळयात पुराय बातमी। काल ते मडगांव कालकोंड्याक हांगासर म्हटल्यार जो रस्तो ओव्हरब्रिजा कडल्यान नावेली वता त्या रस्त्याचेर एक गायक ट्रकान डॅश मारल्यान ती हांगा आत्ताच मेल्ली आसा। जेन्ना ह्या रस्त्याचेर जायते हेवी व्हेकल्स येता तेन्ना लोकांची मागणी आसा की जे हेवी व्हेकल्स येता त्यो नावेली चर्चीच कडल्यान तांकां टर्न करून त्या सायडीक धाडपाचे, सिटींतल्यान भायल्यांतल्यान धाडपाचे, जेणे करून हे एक्सिडंट उणे जातले म्हणून। तशेंच आनी एक नागरिकाची मागणी आसा की जे ह्यो रस्त्यार गायो ज्यो रातच्यो रस्त्यार भोंवतात तांचो कितें तरी बंदोबस्त करचो म्हणून। कितें जाता ही नॅशनल हायवे हो फ्लायओव्हर काडलो न्ही मागीर सारके कारवार वचपाचो रोड आनी रोड हो सारको कंजेस्टेड आसता दीस रात। आनी काल पळय आनी हांगा गाये भोंवतात, ते गाये कितेंच तर ते सरकारान हें करपा जाय आशिल्लें। एक पॉलिसी शी काडपाची, तांकां धरून व्हेले मागीर ती गाय कोणाली ती फायंड आउट करपाची आनी तांकां मागीर फायन दिवन ती वरां धरपाची आनी नॅक्स्ट टायम मेळत जाल्यार तांकां त्यो गाय दिवपाची न्ही। आज राती पळय 11-12 सुमार एक गाय मरून पडलेली आहा। ही गाय खंय दूध दिताली आनी 2 म्हयने जाले ती विल्यार तेजें हें पयल्यार कळटा कोणी तरी तेजे ट्रक हाडून मारून तेजो लेफ्ट पांय फ्रॅक्चर करून ती आतां मेल्ली आहा। रडपा येता, काकूट दिसता येदी व्हडली गाय आतां ही पळय। अश्यो ह्यो गायो मरत रावता आनी आमी कांय तेजो उपाय करना। म्युन्सिपाल्टीकय कांय पडून वचना आनी हे आमचे कुडचडकार हॉस्पिटल आहा थंय तर त्यो रस्त्यार सारके बसून आसता। हांव मागीर ताका स्कुटरीन अशें करून धक्को मारता आनी तांकां उठयता आनी तांकां पयल्यान काडटा। हें आमचें काम न्ही, दुखता, मन दुखता, काळीज रडटा अशें करून तांकां मेल जाल्यार हें जालें जाल्यार हेजें कितें तरी उपाय घेवपाक जाय। लोकांकूय बरें दिसना, कोण येता वयता तांकांय बरें दिसना। हांव मागता आमच्या वॉर्ड हे कॉन्सिलराक कोणें कांय एक्शन घेवना। हांव मागता कॉन्सिलराक आमगेले दिपाळी सावल चेअरमॅन आसा हांगसरले वायस चेअरमॅन हांव तेजे कडेन मागता मातशें प्लीज येवन तेणें हांगसरलें हें एका जाता तितले बेगीन व्हरचें नाजाल्यार हांगा वास मारपाक लागतलो। रोडाचें जालां काल रातची 12 जाल्ली, कोण हांगा लक्ष दिना। मातशें प्लीज हांव मागता की हांगसर कॉन्सिलर कोण MLA कोण तरी जावन कोण गौरक्षक जावन तेणें मातशें हांगसरलें येवन व्हरचें हांगा लोकांक। आनी दुसरें मेन म्हळ्यार कितें हो एंट्रन्स आहा पळय सिटी एंट्रन्स, हांवें खूब जाणांक रिक्वेस्ट केल्लें की हांगा बारीकशे स्पीड ब्रेकर जाय ती गाडी स्लो जावपाक। ते रातचे जावं दिसाचे जावं तांकां सडनली दिश्टी पडना ती हांगा एंट्री सिटीची म्हणून। हांगा स्पीड ब्रेकर एक जाय आशिल्लो, ते स्पीड ब्रेकर हांगा ना म्हणून लोक फास्ट येता हांगा आनी मोस्टली असली घटना ती हांगा कॉमन शी। हे फर्स्ट टायम न्हू, अशें खुबशे जाता कोण एक्शन घेना। पूण हे हायवे ट्रक हे नॅशनल हायवे म्हणून न्हू हे रोडार न्हू गाडी सोडटा म्हळ्यार एक्चुली नावेली चर्चा सायडीक आहा न्हू गोवा पॅलेसा अपोजीट एक नो एंट्री बोर्ड ट्रकाचे घालपा जाय, ते घालून ते सायडीक दिवपा जाय तांकां। दिले जाल्यार हिंगा ट्राफीक कमी जातली आनी हे सद्दां हिंगा एक्सिडेंट जायत आसता हे रोडार नावेली टू ओव्हरब्रिज रोडार सदां एक्सिडेंट आसता। ताका लागून ते व्हडले ट्रकाक ते सायडीकूच धाडपाक जाय। रातचे हांगा व्हडले ट्रक येतात, रातचे येता, दिसाक येता, व्हडले ट्रक येता, तांकां कळना न्हू ते हांगा येवन ते मागीर नो एंट्री बोर्ड चोयता आनी ताका लागून ते हांगा प्रॉब्लम जाता, सगळे प्रॉब्लम जाता। सदां हांगा एक्सिडेंट वयर हांगा 2 कारां एक्सिडेंट जाला ट्रकाचेर, व्हडल्या ट्रकाचेर सर्कलान। ताका लागून थंय गुणयलें जाल्यार तुमकां मातशी ट्राफीक कमी जातली आनी एक्सिडेंट बी कमी जावंक शकता। नो एंट्री ट्रकांचे हेवी व्हेकल्स नो एंट्री बोर्ड हांगा आसा म्हटल्यार थंयसर मुखांक ना, ब्रिजा कडेन आसा। हय थंयच्यानूच गुणयल्यार जाल्यार मातशी कमी जातली न्हू। थंय व्हडलो आहा न्हू रोड, हांगा रोड मातशी बारीक आहा ताका लागून। गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तळेकर।